नमस्कार युवकार. गोवा टुडेंत साहिल नारुलकराचे युवकार. सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स. 2037 मेरेन विकसित गोंयची मोख मुख्यमंत्र्यान मांडलो. 2400 कोटी सरप्लस बजेट सरकारी कर्मचाऱ्यांक खातीर युनिफाईड पेन्शन टेक्नॉलॉजी रोजगाराचेर फोकस. सरकाराच्या सरप्लस बजेटाची सत्ताधारी आमदारांनी केली टोकणाय. विरोधक म्हणटा फक्त पोकी आश्वासनां, रिणां वाडली. बेकायदेशीर कामांचो सर्वे सुरू केलो म्हण लोकांनी काचाबूल जावचे न्ही. लोकांच्या हिताक गरज पडल्यार कायदो हाडपाची सरकाराची तयारी मुख्यमंत्र्यान सभाघरांत केलें स्पश्ट. 2024-25 जीडीपीत 13.87% वाढ अपेक्षित. मायनिंग आणि इन्फ्रा प्रकल्पा खातीर जावये वाढ. राज्यात इलेक्ट्रिक गाडयो घेवपाचे प्रमाण 55% वाढ. गोंयांत संस्कृती प्रमोट करूंक सरकार फेल. विरेशान काढलो इश्यू. टुरिस्टांचो डाटा मॅनेजमेंट करूंक हॉटेलांनी 1 एप्रिला सावन टायम सॉफ्टवेअर. रोहनाची सभाघरांत जाप. गोंयांत आयज पावसाचो येलो अलर्ट. गोंय वेधशाळेची शिटकावणी मंगळारा सांजे वेळार. गोंयभर पावस नेटान वारे, लायटीचे खांबे, झाडां आडवी. कालोराच्या ल्हारांत मातशी थाकाय. आणि प्रायव्हेट युनिव्हर्सिटीच्या बिलाक विरोधकांनी केलो खर विरोध. म्हणटात थळाव्यांक फायदो ना. दुबावीत फाटभुंयेच्या विद्यापीठांक सुवात दिवप खंय लँड स्कॅम. दोन 2037 मेरेन विकसित गोंयची मोख दवरून मुख्यमंत्र्यान 2400 कोटीचो सरप्लस बजेट मांडलो. सरकारी कर्मचाऱ्यां खातीर युनिफाईड पेन्शन येवजण. शालेय प्रशासक 2100 कोटीची तरतूद. GHRDC खाला आनीक 4000 पोस्ट. टेक्नॉलॉजी, रोजगार आणि साधन सुविधांचेर भर. हॉट मिक्स केल्ले रस्ते फोडूंक 5 वर्सां मेळचे ना. मुख्यमंत्री उलयलो. वीज खात्याक 4131 कोटीची तरतूद. सभापती महाशय, या वर्सा खातीर माझ्या बजेटात टुरिझम क्षेत्रात इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट, रिन्युएबल एनर्जी वापरपाक प्रोत्साहन, इझी पब्लिक ट्रान्सपोर्ट, सार्वजनिक स्वच्छता, 100% लिटरसी, स्वयंपूर्ण गोंय आणि जनतेक फास्टेस्ट डिलिव्हरी ऑफ द पब्लिक सर्व्हिस ह्या क्षेत्राचेर विशेष भर दिवपाची मोख आसा. ह्याच्या नियोजनबद्ध अंमलबजावणींतल्यान निर्धारित उद्दिष्ट 2030 वर्सा मेरेन साध्य करून 2037 मेरेन विकसित गोवा ही मोख निर्धारित मर्यादेच्या 10 वर्सां पयलींच साध्य करून एक विक्रम प्रस्थापित करपाचो आमी थारायला. The revenue surplus is projected at ₹2,403 crores in the financial year 25-26. सरकारी कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतर खात्रीशीर पेन्शन देण्यासाठी माझे सरकार 25-26 या आर्थिक वर्षापासून युनिफाईड पेन्शन स्कीम लागू करेल, ज्यामुळे निवृत्ती कर्मचाऱ्यांना सरासरी मूळ पगाराच्या 50% रक्कम मिळेल. यंदापासून मडगाव येथील दिंडी उत्सव आणि शिरगाव येथील देवी लयराईची जत्रा यांना स्टेट फेस्टिवलचा दर्जा देऊन भाविकांना आवश्यक त्या सोयी आणि सुविधा देण्याचं आम्ही निश्चित केलं आहे. स्कूल एज्युकेशन खात्या खातीर 2100 कोटी रुपयाची तजवीज केल्या. सभापती महाशय, लहान भुरग्यांमध्ये ई-लर्निंग तसेच तंत्रज्ञानाविषयी आवड निर्माण जावची म्हणून हांव गव्हर्मेंट मिडल स्कूल अँड गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कूल ह्या प्रत्येक वर्गात लॅपटॉप दिवपाचे जाहीर करता. तशेंच गोंय फार्मासी कॉलेज, गोंय फायन आर्ट्स कॉलेज, गोंय आर्किटेक्ट कॉलेज आणि गोंय म्युझिक कॉलेज अशी 4 मुखेल सरकारी महाविद्यालयाचो सांभाळून घेवपी खातीर पणजेन लागसारा मेगा कॉलेज कॅम्पस बांदपाचो प्रस्ताव हांव मांडटा. सभापती महोदय, भौशीक बांदकाम खात्याक 1975 कोटी रुपयाची तरतूद केल्या. तातूंतले 744 कोटी रुपया रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचरा खातीर आणि 1230 कोटी रुपया कॅपिटल एक्सपेंडिचरा खातीर आसात. सभापती महोदय, हॉटमिक्स जाल्ल्या रस्त्यांचे आणि फुडली 5 वर्सां रस्ते खणपाक परवानगी दिवचे नात. In order to improve the visual appeals of the government buildings, I propose to paint all the government buildings in the respective locations
विथ युनिफॉर्म कलर्स कोड. ड्रिंकिंग वॉटर हे नवीन खातें सुरू करपा खातीर 801 कोटी रुपयाची तजवीज केल्या. सभापती महोदय, म्हादईचो प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात आसा आनी आमी म्हादईची राखण करपा खातीर आमचे सगळे यत्न बऱ्यांतल्या बऱ्या पद्दतीन करीत आसात. सभापती महाशय, गोंय राज्याच्या नियमीत वीज मेळची म्हणून 1000 कोटी खर्चून चालीक लायिल्लो गोवा तमनार प्रकल्प ह्या वर्सा लोकार्पीत जातलो. राज्या खातीर येणावळ निर्माण करपी टुरिजम हे एक म्हत्वाचो घटक आसा. हॉस्पिटॅलिटी क्षेत्र पर्यटन संबंधी वसुली आनी पर्यटन संबंधी व्यवसायाक लागून निर्माण जावपी आर्थीक कार्यावळ राज्याच्या तिजोरेंत मोठें योगदान दिता. सभापती महोदय, भलायकी सेवे खातीर 857 कोटी रुपयाची तरतूद केल्या. स्पीकर सर, the emergency and the trauma care will be strengthened by procuring additional 108 ambulances to save the lives of the patients during the critical golden hour. सभापती महोदय, गोवा फॉरेस्ट डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन 120 हेक्टर काजू मळ्याक रिजेन्युएट करून पर्यावरण उदयाक सांबाळून इको पार्क तयार करून कॉटेज आनी हेर लोकल एक्सपिरियन्स दिवन रान वाठारांनी पर्यटन चालना दिवप सक्रियपणांत वावुरता. In order to provide the decent house to the backward classes, the Atal Asra scheme will be the revamp, wherein the model house will be allowed to the constructed to the certain specific cost by the contractors empaneled by the government, and the amount will be paid to the contractor instead of releasing to the beneficiaries. सभापती महोदय, पुलीस खात्याक 1100 कोटी रुपयाचे वाटप आसा. तातूंतले 1057 कोटी रुपयाचो महसूल खर्चा कडेन आनी 42 कोटी रुपया भांडवल खर्चा खातीर आसा. सभापती महोदय, खेळा आनी युवा वेव्हार खात्याक वट्ट 202 कोटी रुपयाची तरतूद केल्या. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सुमार 2.25 वरां बजेट मांडले. सरकाराच्या सरप्लस बजेटाची सत्ताधारी आमदारांनी तोखणाय केल्या. विरोधक म्हणटा फक्त पोखी आश्वासनां दिल्यात. रिणां वाडल्यात म्हूण विरोधकांचो आरोप. Table number 1, Public Works Department. The work of observatory towers with viewing gallery, new Zuari Bridge, work completed. आता हिंगा ब्रिज हे टावर येले काय कितें? हांव म्हाकाय जेन्ना हे घुमून आयलें तेन्ना म्हाका दिसलें की हांव स्वप्नेता काय कितें. बारीकशें जरी तर चोयल्यार ह्या सरकाराक म्हाका दिसता दिस रिपोर्ट, एक्शन टेकन रिपोर्ट इटसेल्फ इज अ फेलियर. टुडे बारीकशें whatever was promised. First of all, it is a murder of democracy. We wanted to put our objection. Throughout the session, you have seen that the way things have been bulldozed, the way bills have been bought in without proper study. And खास करून on the budget, whatever has been promised with regards to mining, when will mining restart? It looks very good to hear to the आयकपाक बरें दिसता, पूण हें रीण काडून फेस्तां खोलोवपाचो जो प्रयत्न आहा ह्या सरकाराचो हो बंद जावंक ना. बजेट सेशनात जो एक्सपेक्टेशन आमकां आसलें आनी जो आमी मांडपाक सोदताले, कित्याक जो डिफेक्टेड म्हणटा बजेट हांव म्हणूंक शकता, कित्याक जो डेटा आसा हो आमी फुडल्या सेशनांत हें करतले, पूण डेटा जो आसा तो सारको ना आनी इम्प्लिमेंट नांवा पुरती स्किमी काडल्यो अशें जावपाक शकना. दुसरें म्हणजे O10 अकावंट म्हणटा तो खूब गरजेचो आसता जेन्ना आमकां ऑपोजिशनाक उलोवपाक मेळटा. आतां आयज हो पयले फावटी म्हणजे हिस्ट्री जाल्ली आसा O10 अकावंटान आमकां उलोवपाक पासून चान्स दिवंक ना. जो खंयचो ऑपोजिशन लिडर जावं बाकीचे ऑपोजिशन MLAs जे आसा तांकां एकूय आमदारांक ह्या O10 अकावंटाचेर उलोवपाक मेळना. आनी ही खंय ना खंय डेमोक्रेसी जी आसा आयज महात्मा गांधी फाटल्यान आमी फोटो लायता, पूण जेन्ना सत्यमेव जयते म्हणटा तेन्ना खंय ना खंय हें दिसून येता की हो सरकार जो आसा हो 420 सरकार जाल्लो आसा, फोटींगपणाची हदपार केल्ली आसा आनी बायपास करपाची संवय जाल्ली आसा. 9.9% GSDP आहा, म्हळ्यार ग्रोथ इज एट 9.9%. आमचो सरकार सांगता ग्रोथ इज एट 14.27%. सो दीस इज कंप्लिटली फज्ड. 1520 crore रुपीजाचो स्पेशल एसिस्टन्स म्हणजे सेंटरा कडच्यान मेळ्ळा. वो लोन वो ग्रांट न्ही. सो इट इज नॉट पार्ट ऑफ रेवेन्यू रिसीट. इट इज बेजिकली तुवें ते पयशे दिवचे पडटले. सो ते जर मायनस केले जाल्यार हें डेफिसीट बजेट हें हांव एक्सपोज करतलो म्हणूनच सरकारान आमकां उलोवंक. 2023-24 वर्सा गोंयचो GDP 1,06,532 रुपया फाटल्या वर्सा परस 13.73% वाड म्हण इकॉनॉमिक सर्वेचे आंकडे. 2024-25 13.87% वाड अपेक्षित. मायनिंग आनी इन्फ्रा प्रकल्पा खातीर ही GDP वाडूये. 2023-24 वर्सा राज्यांत इलेक्ट्रीक गाडयो घेवपाचें प्रमाण 55% वाडला, जाल्यार कोविड काळांत मरणांत वाड, जल्माचें प्रमाण उणें.
इकॉनॉमिक सर्वेत राज्यातल्या वेगवेगळ्या आर्थिक आणि सामाजिक परिवर्तनाचे आकडे मुखार. कोविड काळात जन्म आणि मरणांच्या प्रमाणात सामान्य परस मोठो बदल दिसलो. 2021 सुमार 18,000 मायज लोक मरण पावले. हरशी तो आंकडो 13,000 ते 14,000 मऱ्यात आसतालो, जाल्यार जल्माचो आंकडो 2021 पडलो. वर्साक 18 ते 19,000 आसपी जल्माचो आंकडो 2021 15,000 मेरेन देंवलो. सारको 3,000 फरक. परत मागीर सगळे सामान्य. इकॉनॉमिक सर्वे प्रमाण गोंय राज्यांत बँकांनी 39,000 कोटींची रिणां दिल्या, जाल्यार 1,22,000 कोटींची लोकांची बँकांनी डिपॉझिटां आसात. 2023-24 वर्सा गोंयचो GDP 1,06,532 रुपया, फाटल्या वर्सा परस 13.73% वाड. 2024-25 गोंयचो GDP 1,21,309 रुपयांचेर म्हळ्यार 13.87% वाडपाचो अदमास. मायनिंग आणि वेगवेगळ्या इन्फ्रा प्रकल्पां खातीर GDPत वाड शक्य. सप्टेंबर 2024 मेरेन बँकांनी गोंयांत 39,630 कोटी रुपया रिणां दिल्यात. 1,22,621 कोटी रुपया गोंयकारांची बँकांनी डिपॉझिटां आसात. मोपा विमानतळाक जानेरांत 2 वर्सां पुराय जाली. आतां मेरेन मोपाचेर 84.70 लाख डॉमेस्टीक आणि 56,000 इंटरनॅशनल पॅसेंजर आयले. मोपा विमानतळ 22 देशांतल्या जाल्यार 10 इंटरनॅशनल डेस्टिनेशनां कडेन कनेक्ट जाला. 2023-24 वर्सा राज्यांत इलेक्ट्रीक गाडयो घेवपाचें प्रमाण 55% वाडलां. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. बेकायदेशीर बांदकामांचो सर्वे सुरू केला म्हूण लोकांनी काचाबोल जावचें न्ही. गरज पडल्यार लोकांच्या हिता खातीर कायदो हाडपाचो पडल्यार सरकाराची तयारी आसा, मुख्यमंत्र्यान सभाघरांत स्पश्ट केलें. हायकोर्टान स्वेच्छा दखल घेवन बेकायदेशीर बांदकामां आड कारवायेक निर्देश दिले. मंगळारा विरोधी पक्ष फुडारीन युरीन हो इश्यू काडिल्लो. गोंयभरच्या बेकायदेशीर बांदकामां आड पावड्यार सर्वे करून कारवाय करपाचे निर्देश हायकोर्टान दिल्ले. ह्या विशीं हायकोर्टान स्वेच्छा दखल घेतिल्ली. आतां पंचायत पालिका पावड्यार सर्वे सुरू जाला. विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमावान मंगळारा सभाघरांत इश्यू काडिल्लो. Basically, Director of Panchayat has circulated this order about construction of houses जे काणकोणच्या भागांत, दारबंदराच्या भागांत, बिचोलीच्या भागांत, सांगेच्या भागांत, केपेच्या भागांत, पेडणेच्या भागांत. Any 75% of the people will be affected. This is a very, very serious issue. आणि जेन्ना आज Director of Panchayat has circulated this, asked the secretary to identify these houses. आज गोंयकारां गेली ही घरां वचपाक शकताय आनी सरकार हेजेर कांय स्टेटमेंट हेमी केलें ना. मुख्यमंत्र्यान ताचेर जाप दिली. लोकांचे हित सांबाळपाक लागून कायदो हाडपाची सरकाराची तयारी आसा म्हूण मुख्यमंत्री सांगता. एलओपीन पयर एक स्टेटमेंट केल्लो हावजात. एलओपीन एक मुद्दो हावजान रेज केल्लो, ताज्या रिलेटेड म्हाका स्टेटमेंट करपाचो आशिल्लो म्हूण मुद्दामून करता. द हॉनरेबल हाय कोर्ट ऑफ बॉम्बे एट गोवा हॅज indeed passed an order in suo motu PIL number 3 of 2024 dated 6th March 2025 wherein various authorities have been directed to take certain action. In compliances thereof, some of the authorities have initiated certain steps. At this junction, I would like to point out here that there is no need for the law-abiding general public to panic, and that we need to make a distinction between the illegal and irregular construction. We are examining the order further, and wherever the required, we will explore the possibility of bringing in law and legislation to protect the right of the affected people if felt necessary. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. घेऊया एक बारीकसो ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. पंचामृता फोर्टिफाईड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, व्हिटॅमिन ए, बी सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यार पुरो. पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस. घराघरांनी पंचामृता. कृपा हेअर टॉनिक आयुर्वेदिक औषधी वनस्पतींचे परिपूर्ण मिश्रण. 100% आयुर्वेदिक.
टुरिस्टांचो डाटा दवरपा खातीर टायम सॉफ्टवेअर 1 एप्रिला सावन सगळ्या हॉटेल आनी होमस्टेन सक्ती करतले. गोंयची संस्कृती प्रमोट करपाक सरकार फेल, विरशाचो दावो. गोंयांत सांस्कृतीक टुरिजम प्रमोट करपाक वेगवेगळ्या सांस्कृतीक कार्यावळी घडोवन हाडच्यो सरकाराचो प्लान म्हूण मंत्री रोहनाची विरेशाक सभाघरांत जाप. गोयची संस्कृती प्रमोट करपाक सरकार फेल, एअरपोर्टांचेर फकत कसिनोंच्यो जायराती, विरेशान इश्यू काढलो. खंय ना खंय आमचो हेरिटेज आमचो कल्चर हो एअरपोर्टाचेर, रेल्वे स्टेशनाचेर, बस स्टँडाचेर प्रमोट जावपाक जाय आसलो. मात सगल्या कडेन बस स्टॉप आसूं जावं रेल्वे स्टेशन आसूं जावं एअरपोर्ट आसूं हांगा सगल्याक कितें प्रमोट जाता, कसिनो प्रमोट जाता. आतां तुमी होर्डिंगां पळया तेंची, एंट्री मारल्यार पुरो होर्डिंग तीच दिसता. आमदार एल्टॉन डिकोस्टा म्हणटा सरकारान टुरिजम प्रमोट करपाक पोर्तुगालाक 1,75,00,000 मोडले, मात टुरिस्ट फकत 3 आयले. Government has spent 1,76,38,333 rupees held event held in Portugal. आणि त्या टायमार 2021 खाली 3 मनीस येयल्यात based on a reply. Are these foreign trips are really for Goan tourism? or there are free trips? आमगे होयचो कोण मिनिस्टर हो गव्हर्मेंटाले कोण सन इन लॉज या तांकां एजंट्स आय तांकां जस्ट भोंवपा खातीर. पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे म्हणटा वर्सभर वेगवेगळ्यो कार्यावळी करपाचो सरकाराचो प्लान. डाटा मेंटेन करपाक सगळ्या हॉटेलांक टायम सॉफ्टवेअर सक्ती केला. 1 एप्रिलाच्यान टायम सॉफ्टवेअर म्हणजे टुरिस्ट इन्फॉर्मेशन मॅनेजमेंट सॉफ्टवेअर हो कंपल्सरी जातलो फॉर ऑल हॉटेल्स, all guest houses, everybody to ensure that they are able to fill these forms. Cultural tourism promote करपाक आज आमी सावजिवां वेलो, बोनेराचो सपोर्ट वाडयलो, आमी चिखलकालो तयार केलो, वीरभद्रा आनी बाकीचे फेस्टिवल रविबाई आनी बाकीच्या कडेन उलून आमी करूंक सोदतात. थ्रू आउट द इयर फेस्टीव कॅलेंडर करूंक सोदता. आमी एक आज स्पीकर सर एअरलायन इन्सेंटीव स्कीम काडपाचो प्रयत्न आसा आमचो. जी एअरलायन इन्सेंटीव स्कीम विल बी ओनली टू दोज कंपनीज और दोज कंट्रीज which are emerging and high spend tourist, normalank न्हय. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. प्रायव्हेट युनिव्हर्सिटी बिलाक विरोधकांनी खर विरोध केलो, मात सरकारान बिल पास केलें. विरोधक म्हणटा दुबावीत फाटभुंय आशिल्ल्यान ह्या युनिव्हर्सिटीक सुवात दिवप खंय म्हळ्यार लँड स्कॅम. ह्या युनिव्हर्सिटीत गोंयच्या भुरग्यांक शिक्षणाकूय संद मेळना आनी कामूय मेळना म्हूण युरीन उलयलो. विरोधकांक लागून मुख्यमंत्र्यान गोवा आउटडोर एडवर्टिजमेंट बिल सिलेक्ट कमिटीक धाडला म्हूण जाहीर केलें. प्रायव्हेट युनिव्हर्सिटी बील आशिल्लें तितूर लँड कितली आसची हें स्पेसिफीक नाशिल्लें. ही लँड 50,000 स्क्वेअर मिटर मिनिमम आसपाक जाय अकॉर्डिंग टू द गायडलायन ऑफ UGC गायडलायन. तितकेच आसा, बाकीचे मायनर आसा. हे युनिव्हर्सिटी पळय आहाय हेंगेली फीज दे कॅन 50,000 जमीन जेन्ना आज गोंयांत घेवपाक आनी कितली रेट ती खबर ना म्हाका दिली ती. But to get 50,000 rupees of land, university capitation fees will be very high. म्हणजे एक साइडीन capitation fees high करप म्हणजे ST, OBC will not then be able to afford it. मागीर जनरला भितर घेवप. So a shortcut. There should be a benefit for the Goans. Of course, there is benefit nothing, for the no Goans. benefit coming Job from this. I'm just saying this why. This is my charge that this amendment is being made to protect and to allow one university at the cost of Goa University to propagate. So Speaker sir, आम्ही प्रायव्हेट युनिव्हर्सिटीचेर कॉन्त्र ना. आम्ही मुख्यमंत्र्याच्या विजयानाचेर फुल्ली फॉर आहा. पूण कोणाक हाडटा हें इम्पॉर्टंट. हे डिग्री छापून दिवपाचें आहा. जमीन खंय आहा? अश्यो व्हडल्यो व्हडल्यो जमनी हांकां जर दिल्यो गणपताक, गणपत आहा तो वॉन्टेड. कोणाक हाडटा तें इम्पॉर्टंट. कायदो करता, कायदो करता कोणाक हाडपाक तो इम्पॉर्टंट. स्पीकर सर, हे रियल इस्टेट स्कॅम आयज तुम्ही पळया, आयज गोंयांत जी आसा बिट्स पिलांनी आसा, कितले गोंयकार आसा ते. IT गोंयां येयली, कितू गोंयकारां थिंगा कितू लोकला जॉब कोणाकूय नाही. थिंक ते स्वीपर गार्डनर हे होगट स्वीपर आनी ते मनशाक जॉब दिले. हे प्रश्न असो आसा विधेयक मानून घेवचें, जेका मान्य आसा ताणें म्हणचें, जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. पास केले मरे करून हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. द गोवा प्रायव्हेट युनिव्हर्सिटीज अमेंडमेंट विधेयक 2025 मान्य जालें. गोंय सरकारान गेल्या बजेटा वेळार दिल्ली सुमार 87% आश्वासनां पुराय केल्या. ताचेर काम सुरू केलां म्हूण सरकाराचो दावो. 2024-25 अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात आनी मुख्यमंत्री आनी अर्थमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान 446 आश्वासनां दिल्ली. तातूंतली 441 आश्वासनांचेर काम केल्या.
उरिल्लीं कांय आश्वासनां खंय प्रशासकीय कारणाक लागून रद्द केल्यात वा स्थगीत दवरल्यात. गोंय वेधशाळेन बुधवारा पावसाचो येलो अलर्ट दिलो. मंगळारा अवेळी पावसान गोंयांत हजेरी लायिल्ली. कांय वाठारांत नेटान मारपी वाऱ्याक बरीच लुकसाण जालें. लायटीचे खांबे, झाडां आडवी जालीं. अवेळी पावसान काम धंद्याक वचपी लोकांचे हाल. दुसऱ्या वाटेन कालोराचे ल्हाराक विटिल्ल्या लोकांक पावसाची मातशी थाकाय. पणजेचो आमदार मंत्री बाबूश मोन्सेराताचो पूत रोहित 5वे फावट पणजेचो महापौर. ह्या पदा खातीर एकूच अर्ज आयिल्ल्यान रोहित बिनविरोध वेंचून आयलो. आज परत एकदा खुर्चेचो ताबो घेवण्याची फॉर्मालिटी. संजीत नायक 4थे फावट उपमहापौर जालो, तोय बिनविरोध. रोहित मोन्सेरात सेगीत 5वे फावट पणजेचो महापौर म्हणून वेंचून आयला, जाल्यार संजीत नायक सेगीत 4थे फावट उपमहापौर. ह्या पदां खातीर फकत एकूच अर्ज आयिल्ल्यान दोगांय जाणांची बिनविरोध वेंचणूक. बुधवारा ह्या पदांचो ताबो घेवपाची फॉर्मालिटी जाली. So first of all, I'd like to thank our councillors for all the support that they have given us. I'd like to also thank the people of Panjim for showing their continued faith in the corporation. Corporation has made a lot of strides these past 5 years, both in terms of our local governance, in terms of cleanliness, in terms of a lot of other issues and everything. And we want to continue to work for the people of Panjim in this last year. So as of now, there are multiple challenges right now. Our biggest challenge now is that smart city thing. We want them to finish their work as soon as possible and to leave the city. And now their deadline is fast approaching also, so we hope they get all of their work done on time. The police and NGOs, certain NGOs last night or day before have conducted raids to remove all the beggars from our city. So we're working on a lot of things. Our municipality building, for example, now we don't have any space to move, so that building, that project is a little stuck right now. But apart from that, we make progress in all of our things. Pre-monsoon work is going on now. There should not be an issue. Now, wherever smart city work is going on, we'll have to conduct that last. But we already have a list of all the awards that we've completed. In fact, today I have a meeting with PWD and the smart city people to just review all of the flood points that they have within the city. Firstly, I would like to thank my Honorable MLA and Minister for giving me this opportunity for the 4th time. I would like to thank Mayor and all my councillors, and especially the people from Ward number 25, from where I represent today. I am here because of those people. So I would like to have their continued support, and I am always there for them. प्रुडंटा खातीर साहिल मांद्रेकार. GCZMN आगोंदा आनी मोरजे सायटी खातीर नवो सी टर्टल नेस्टिंग अँड हॅबिटेट मॅनेजमेंट प्लान नोटिफाय केला. AG देविदास पांगमान म्हायती दिल्या. तशेंच आगोंदाच्या 4 आस्थापनां कडेन जायती परवाने नाशिल्ल्यान डिसीलिंग करपाचे कोर्टाची ऑर्डर. तशेंच बाकीच्या आस्थापनांक 1 सप्तका भितर GCZMA कडेन डॉक्युमेंट आनी गरजेचो परवाने घेवन येवपाक सांगला. Turtle nesting site planning, that plan was supposed to be finalized. Draft notification was already issued. Yesterday, the Goa Coastal Zone Management Authority has issued a final notification for protecting and preserving these sites that is available on the site of the CRZ authority. People can have a look at it and do the needful. It is regarding protection of the turtle nesting sites in Goa, and it is concerning Morji as well as Agonda. कांय दिसा फाटीं टर्टल नेस्टिंग सायटीर आशिल्ली आगोंदेची कांय वेवसायीक अस्थापनां सील केल्ली. तातूंतल्या 4 अस्थापनांनी वेवसाय सुरू करपाक गरजेची परवानगी आशिल्ल्यान कोर्टात अर्ज केल्लो. कोर्टान ही अस्थापनां डिसील करपाची ऑर्डर दिल्या. तशेंच हेर अस्थापनांनी 1 सप्तका भितर डॉक्युमेंट आनी परवानगी CRZ ऑथॉरिटी कडेन घेवन येवचे अशें कोर्टान सांगलां. There were 4 applications filed in the court stating that they have permission from all the authorities. Some people have obtained subsequent permission. These permissions were never produced before the CRZ authority. After the sealing, they came to the High Court and said that they have permissions. They produced all the permissions on record. On the basis of those permissions, the court has said that these structures can be desealed and they can be allowed to function. As far as the rest of the persons who have been issued show cause notices, at my request, the court has said that the CRZ authority will look into their matter, provided they come before the CRZ authority, produce their documents, produce their permission, and based on that, the CRZ authority will pass further orders. The next date of hearing is after 4 weeks, because the CRZ authority is supposed to complete all the proceedings pursuant to the show cause notices which are issued to the parties. Many of the parties have not filed replies,
So possibly they will have to be filed by those parties, and based on that, the CRZ authority will decide the matter. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. बुलेटिन इतल्यारच सोंपता. हे बुलेटिन पळोवंक मेळटलें प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, पॉडकास्ट, टाटा प्ले ॲप, जिओ टी ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट. नमस्कार.